15 वर्सांचो राबितो दाखलो गरजेचो। जमीन नियमित करून घेवपी व्यक्ती 28 फेब्रुवारी 2014 आदी 15 वर्सां गोंयांत राविल्ली आसपाक जाय। ती व्यक्ती कडेन 28 फेब्रुवारी 2014 आदलो 15 वर्सांचो राबितो दाखलो आसप गरजेचें आसा। नव्या नेमा प्रमाण 400 चौखण मिटरां मेरेनची जमीन नियमित करतले। अर्जदारान हाचे परस अधिक जमनीर अतिक्रमण केल्लें आसत जाल्यार ताका ती जमीन सरकाराक परतून दिवची पडटली। हे विशीं ते व्यक्तीक कसलोच दावो करपाक मेळचो ना। अर्जदाराक अर्जा वांगडा हे विशींचें प्रमाणपत्र दिवप सक्तीचें आसतलें। मसुदो अधिसुचोवणे प्रमाण अर्जदाराक अर्जा वांगडा 100 रुपयांचो न्यायालयीन शुल्क स्टॅम्प जोडचो पडटलो। ती जमनीचो वापर फक्त रावपाच्या घरा खातीरच म्हणून करपाक मेळटलो। ही जमीन हेर खंयच्याच कारणां खातीर वापरपाक मेळची ना। घर नियमित केले उपरांत ही जमीन वा तातूंतलो खंयचोच भाग फुडलीं 20 वर्सां मेरेन विकपाक हस्तांतरीत करपाक मेळचो ना। खंयची अट मोडली जाल्यार ती व्यक्तीक जमनींतल्यान भायर काडटले। अशा प्रकरणांत अर्जदाराक 2 वर्सां मेरेन बंदखण आनी 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची ख्यास्त जावपाक शकता। घरां नियमित करचे खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन अर्ज सादर करचो पडटलो। अर्जांत नांव, घराचो नामो, पंचायत वा नगरपालिका वाठार, सर्वे नंबर वा पिटी नंबर आनी सब डिव्हिजनल नंबर, क्षेत्रफळ, बांदकामाची तारीख, थळाव्या प्रशासनान जारी केल्लो घर तशेंच हेर नंबर अशे जायते डॉक्युमेंट लागतले।